साद्या काळाचो 20वा इतर जेराल प्रस्तावन आज सगळी पवित्र सभा साद्या काळाच्या 20व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची वाचपां आमकां क्रिस्तांव मोगाचो उजो म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता. उज्याचे विविध परिणाम आसत. उजो जळयता, उजो नाश करता, उजो हुंसाण दिता आनी उजो उजवाड दिता. आमी उज्याक अवकाश दिल्यार तो नितळ करता. जेजू म्हणटा, हांव तुका सुलाबायेन सर्गार व्हरूंक येवंक ना, तुका आयताराचो क्रिस्तांव करूंक येवंक ना, हांव तुका क्रिस्तांव मोगाच्या उज्यान सोडूंक आपोवंक आयला. देखून क्रिस्तांवांनी प्रामाणीक जिविता वरवीं जेजूक साक्ष दिवंक जाय आनी हेरां पासत आमी आमचो जीव दिवंक जाय. ह्या पासत क्रिस्तांव जिविताचो मूळ ध्येय उद्देश आमी जाणा जावया. नांवाक क्रिस्तांव जिणी जियेनासतना खरेपणी जिणेद्वारे क्रिस्ती भावार्थाक साक्ष जावंक ह्या संभ्रमांत कुरपा जोडून घेवया. आयचें पयलें वाचप जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें जावन आसा. ताचे इतले कश्ट खंयच्या प्रवाद्यान सोसूंक ना. देवाच्या मिसावांक विस्वासी रावल्या वरवीं तो विविध तरांच्या कश्टांक वळख जाता. कश्टा वेळा तो देवाच्या उतराक केदींच पाट करिना, धावना वा भियेना, पगर धैर्यान मुखार सरता. कश्टा वेळार मागचें कशें, देवा लागीं कशें उलोवचें, देवा लागीं लागशिल्लो संबंद कसो दवरचो म्हणलें जेरेमिया आमकां शिकयता. तर हें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन आयच्या दुसऱ्या वाचपांत हेब्रेवकारांक पत्र बरयणार भावार्था खातीर धैर्याचें झुजूंक उलो दिता. आमचे खातीर मरण पावलो जेजू भावार्थाचे वाटेर समकतना आमी पातकांचें वजन काडून उडोवन थिरासणेन जिवंक प्रेरण जावंक जाय म्हणलें शिकयता. तर हें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन आयच्या सुवार्थेन जेजू संवसाराक उजो लावंक आयला म्हणलें कठीण सत आमचे मुखार दवरता. क्रिस्तांव जिवीत नांवा पासत जियेनासता प्रामाणीकपणी जिवंक जाय म्हणलें जेजूच्या उतरांचो अर्थ जावन आसा. तर देखीवंत क्रिस्ती जिवीत जिवंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुणयाऱ्यांनी तांकां लाभलें प्रवादपणाचें मिसांव समजून आपल्या उतरां आनी करणेन नीत उखल धरूंक आनी अनीत खंडन करूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा लाभय म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी कोर्तींत वावर करतल्या नितीदारांनी अन्याय जाल्ल्या लोकांक नीत जोड दिवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून दयाळ बापा, आमचे समाजीन सबार लोक विविध रितींनी कश्टतात. तांकां सर्वांक बऱ्या मनाच्या मनशा मुखांत्र सहकार लाभून तांकां बेगीनच तांच्या कश्टांतल्यान सुटका लाभशें कर म्हूण मागता. चवथें सर क्रिस्तांवा पासून विस्वासी बापा, आमी सर क्रिस्तांवांनी आमचो मेस्त्री जावन आसच्या जेजूच्या मेटांनी चलून सता नितीचे वाटेन आमची मेटां काडूंक आमकां तुजें दैवीक बळ लाभय म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून कनवाळ्या बापा, फिरगस कुटुंबाच्या सर सांद्यांनी क्रिस्तांव जिणेचे ध्येय उद्देश जाणा जावन फिरगस कुटुंबान देखीवंत क्रिस्ती जिवीत जिवंक तुज्या ससायेन आमकां भर म्हूण मागता.